दर्या देगांच्या नितळसाणीच्या कंत्राटाखाला उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत फाटल्या बीजेपी सरकाराचे राजवटीत नेमिल्ले एजन्सीचे स्कॅम एक्सपोज जाल्या उपरांत बीच क्लिनिंग सरकारान काडून दृष्टी कडेन दिल्ले. दृष्टीचो सर्व्हिस कंत्राट 12 नोव्हेंबराक सोंपलो. कंत्राट रिन्यू जावंक नाशिल्ल्यान फाटल्या 4 दिसां सावन दर्या देगांक वाली ना. सगळ्याक कोयर कुसता. पर्यटन खात्यान दवरिल्ले ई बायक टुराचे फ्लॅग ऑफ कार्यावळीक आयिल्ल्या पर्यटन मंत्र्याक ई बायक सोडून कोयराचेर चड प्रस्न. आम्ही ताका रिक्वेस्ट केलो की 1.5 म्हयन्यांनी ताणें करचें म्हणून. जो दृश्टी जो आमचो हे आसलेलो एजन्सी ताका आमी रिक्वेस्ट केल्लें की 1.5 म्हयने आनी तूं फुडें व्हर, कारण 1.5 म्हयन्या भितर आमचे सगळे प्रोसिजर जे आहा टेंडराचे ते कंप्लीट जाता आनी नवो कोण आहा तो टेंडर घेवपी ताका तें मेळटलें. पण तो कसोच मानपाक तयार ना. ताणें बंद केलें अकस्मात. बंद केल्या उपरांत आमी आमचो डिपार्टमेंट आनी GTDC मेळून तो आतां हें पावल आमी करतात आनी काय ना, सगळें बिल पेड जाल्लें. बिल खंयचें बिल कोणाचें दवरूं ना 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 बिल ताणें सांगचें बिल उरलां जाल्यार. GTDCचो वेवस्थापकीय संचालक निखिल देसाय म्हणटा सध्या एमर्जन्सी म्हूण 100 कामगार घाल्यात. हाँ, उठा रहे हैं. Yes. As of today, is anyone being engaged? Yes. 100 laborers have already moved on site across various bridges. Okay, after this lapse of time over here. From today. Which laborers are there? We need 350 total. So No, but these 100 laborers are from where? they are local, engaged by our local contractors, existing कोण आसा पळय. So as a stopgap arrangement for 7-8 days. अध्यक्ष दयानंद सोपटेन ई बायक टुराक बावटो दाखयलो. 50 इलेक्ट्रिक सायकल्स म्हणजे टोटली बॅटरीचेर चलपी एकदा फूल 100% चार्ज जाले की 35 to 40 किलोमिटर्स आपोआप विदाउट पेडलिंग चलू शकतात. अशी एक बरी सर्वीस, न्यू सर्वीस जी फॉरेन कंट्रीनी प्रामुख्यान पर्टिक्युलरली युरोप जे आसा त्या युरोपा सारख्या देशान हे मॅक्झिमम सर्वीस थंय टुरिस्टांक प्रोवायड जाता. ती बरी सर्वीस आज आमी आमच्या गोंयान ह्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत त्यांच्या मार्फत आणि हे RCS टूर्स प्रायवेट लिमिटेड हांचे बरोबर म्हणजे तांकां प्लॅटफॉर्म दिवन आज आमी हे सुरू करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.